1 ते 3 लोक पाहिजे ना. गिरीश बाबा, तुम्ही सद्याक म्युनिसिपल चेअरपर्सन आसा आणि आता इलेक्शन चालू आसा, व्हेरी स्ट्रॅटेजीक इलेक्शन्स, लोकसभा इलेक्शन्स. तुम्ही वास्कोन कशें पळयता इलेक्शन्स? वॉट डू यू थिंक अबाउट द वोटींग पॅटर्न, टर्नआउट? काय तुमचें कितें म्हणणें आसा? टर्नआउट आमी जो धरलेलो वास्को मुरगांवान धरलेलो एक्चुली आमी टोटल 75 to 80%. आतां आयकून येयला की 44% ऑलरेडी आमच्या वास्कोन जाल्लेले आसा आनी बाकीच्या एरियान जशें मुरगांव जावं दाबोळे जावं हेंच्यांनी 40+ मारलेले आहा. हेच्या वयल्यान कळटा की आमी 70 to 80% वोटींग जावपाक जाय आनी लोक सकाळीं जे भायर सरलेले ते मोस्टली यंगस्टर आहलेले आनी आतां थोड्यांचे कशें आहा रांदपाचो बी आहलो ते रांदून बीन जावन आतां लोक थोडी आतां 2:30 भायर सरतली. हेच्या वयल्यान कळटा की तें मतदान बरें जावपाचें आनी लोकांक खबर आसा कितें जावपाक जाय आनी कितें करपाचें तें आपणाचें आमी तेणें ऑलरेडी डिसायड केल्लेलें आहा. गिरीश बाब, जेन्ना आमी BJPचे उलयता, वास्कोचो आमदारूय आसा, यू आर व्हेरी क्लोज टू हिम. BJPची तुमी लीड पळयता काय कशें पळयता इलेक्शन आनी वॉट डू यू थिंक द प्रेडिक्शन वास्कोन BJPक लीड मेळटली, कितलें वोटींग जातलें ताचेर तुमी कशें पळयता? आतां इतिहास पळयत जाल्यार BJPक हांगा ह्या वास्कोन लीड मेळटा 3 ते 4 हजार. तेच्या वयर केन्ना लीड मेळूंक ना. म्हाज्या हितून ह्या टायमाचेर BJP 7 ते 10 हजार लीड घेवपाकूच जाय आनी आमी तशें लोकांच्या वांगडा आमी आसा आनी आमकां खबर आहा ही लीड आमकां मेळटली आनी हो एक इतिहास जातलो. जेन्ना आमी इलेक्शन केलें जायते लोक अजुनूय भायर सरूंक ना, पूण तुमची एज अ चेअरपर्सन म्हणजे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, वॉट इज युअर मेसेज फॉर दोज पीपल? आमचे गोंयकार म्हणजे कशें तुका सांगलां आमी गोंयकार म्हणजे मातशें सुशेगाद आहा. जाय न्ही तेंचें कशें काम सकाळीं मातसो लेट उठलो ती हॉलिडे म्हणून चिंततात. त्यामुळे आमी ताका सांगलेलें बाबा इलेक्शन आतां देशाचें इलेक्शन म्हणजे सकाळीं भायर सरा. पूण सगळे हितूनसून भुरगे तुका सांगलें युवा जास्ती भायर सरल्या, न्यू वोटरूय भायर सरल्या आनी थोडे फॅमिली म्हणल्यार तेंचे मम्मी डॅडी बीन कोण आसा ते आतां रांदून बिनून ती भायर सरपाची. हांव ऑलरेडी म्हाज्या वॉर्डान भोंवलोलो आसा आनी हो म्हाजो वॉर्ड म्हणजे एक बाल किल्लो आहा BJPचो आनी एवरी टायम आमी ऑलरेडी हायेस्ट वोट दिताले आनी ह्या वर्सा आमी चिंतला एवरी टायम लास्ट ह्या इलेक्शनाक आमदाराच्या इलेक्शनाक आमकां 1600 पडलेले. ह्या फावटी आमी चिंतला 1800 ते 2000 आमकां ह्या वॉर्डान पडपाक जाय. वोटर टर्नआउट पळयत जाल्यार इन गोवा साऊथ गोवा कॉन्फिडंट दॅट BJP BJP win both the north and south, no doubt. साऊथ गोवा. Yeah.